निमाणे पणजे पे पार्किंग सोमारच्यान बंद जालें। मोठ्या गाजवाजान सुरू जाल्लो प्रोजेक्ट शाळेलो प्रुडंट कांय पणजेकारां कडेन उलयले। कांय जाणांक पे पार्किंग जाल्लें जाय, कांय जाणांक तें नाका। कांय जाण महापालिकेचे येणावळीच्यो गजाली करतात, थोड्यांक महापालिकेचो फेल्युअर दिसता। खासा रिपोर्ट। पे पार्किंग बंद रहा है, इसके आपके बारे में क्या लगता है? पे पार्किंग बंद नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा सा सिस्टम में तो आया था मामला, अब सिस्टम में नहीं आएगा, फिर लोग गाड़ी ऐसे खड़ी करेगा और 6-6 घंटे 8-8 घंटे गायब हो जाएगा। तो मेगा से पे पार्किंग बंद नहीं होना चाहिए। पार्किंग जो है वैसे तो जो हेवी लोडेड है इनके लिए पे पार्किंग अच्छा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए तो थोड़ा परेशानी होगा। पेंजिम सिटी में ये हो रहा है, पे पार्किंग बंद हो रहा है, उसके ऊपर क्या है? बहुत अच्छा है, टूरिस्ट के लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो कहीं पे भी पार्किंग करने के लिए पैसा दे के करना पड़ता था, इससे बहुत फ़ायदा होगा आम आदमी के लिए। एक्चुअली कैशलेस होना चाहिए, और जैसा बाहर का कंट्रीज़ में होता है ऐसा मशीन लगा के मशीन में पैसा डाल के वो रिसीट आना चाहिए। यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली अ स्कैम कि लोग पैसा लेके वापस म्युनिसिपॅलिटी को नहीं देते हैं। पेंजिम सिटीन पे पार्किंग बंद जाता बरें आहा न्हू, पे पार्किंग जाल्यार बरें जालें न्हू। आनी कित्याक जाणां मरे बाकीचे सगळे गरीब आहात तेंचे कडेन पयशे नासतात, ताका लागून पार्किंग बंद जाल्यार बरें जालें। बाकी ते भायले भुरगे येता, पयशे घेता, बोल्सार घेता, म्युनिसिपालिटी कांय दिना काय तेंचे मत ते तहेत आसता ते, ताका लागून बंद जाल्यार ना बरें जालें, सगळ्यांक बरें जातलें। पेंजिम पे पार्किंग आहा पळय सर, बंद जाता, तुमकां हेजेर कितें म्हणटा? आमकां तो ऑब्जेक्शन काय ना, पे सर्विसींग आहा ती एकदम बरी आहा, पण चड पयशेय न्हू ते व्हडले आमकां बरी करपाक आसपाक जाय, हय आसपाक जाय। So whatever the reporter said, this is true and it is supposed to be done, and otherwise some distractions might be happening in the traffic, so people will be obeying the rules and regulations of the traffic, and I think if they follow the same thing, then everything will be going in a systematic way, because municipal market is always crowded and parking problem is there, I agree, and if something money we have to pay for the parking, then definitely they will keep the bikes and cars in a systematic way. This is a good initiative. एक मे कामगार दिसाचे निमतान आयटकान पणजे रॅली काढली। कदंब बस स्टँडा मुखावेल्या क्रांती सर्कल ते चर्च स्क्वेरा मेरेन रॅली गेली। चर्च स्क्वेरा कडेन पब्लीक मिटींग। गोंयभरच्यान शेकड्यांनी कामगार रॅलीक आयिल्ले। सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणां आड कामगारांनी घोशणा दिल्यो। कामगारांनी सोनशेची दखल घेतली। आमचो पूर्ण पाठिंबो सोनशीच्या लोकांक आसा, टू द एक्सटेंट that the mining should be regulated, but mining should continue, but it has to be regulated. And the mining should be nationalized. That is our main demand. आणि सरकारान तो मानून घेवपाक जाय ना। आमकां भायर रस्त्यार रावचें पडटा, आमकां जर मिटींग घेतली आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, कित्याक जागो ना। लेबर कोर्ट येदोसो आसा, इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनल येदोसो आसा, आमची मागणी आसा हे सगळे ऑफिस भायली जी ऑफिसां आसा ती शिफ्ट करा, परवरी व्हरात, सेक्रेटरिएटात व्हरात, नाल्यार आनी खंय तेंची येवजण करात, आनी हे लेबर ऑफिस लेबर डिपार्टमेंटाक दिया, कामगारांक दिया। मिनिमम वेज वाडलेली ना, आनी जी की चुरपार वाडल्या ती सुद्धा सारखी वाडलेली ना। दिल्ली मिनिमम वेज वाडल्या, महाराष्ट्रान वाडल्या, केंद्र सरकारान खुद मिनिमम वेज अनस्किल्ड कॅटेगरीक वाडल्यारी म्हारगाय भत्त्याक जुळून दिल्या, जाल्यार गोंयच्या सरकाराक कसले भाडे भरला मिनिमम वेज वाडोवपाक? ते म्हणटा ना, मिनिमम वेज वाडली जाल्यार एम्प्लॉयर्स धांवन वयतले, दिल्लीच्यान एम्प्लॉयर धांवन गेले, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ज्युरिडिक्शना ते एम्प्लॉयर धांवन गेले। मोदी सरकार कामगारांक चेपपाक सोदता, तांच्या अधिकारांचेर गदा हाडटा म्हूण कॉम्रेड क्रिस्तोफर फॉन्सेकान टिका केली। इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द लेबर लॉज, कायदे खूब आहात, जे कायदे आता मस्तून काबार करूंक सोदता ह्यो मोदी सरकार। कामगार विभाजित करूंक सोदता ह्यो मोदी सरकार। हे बीजेपी सत्तेधारी लोक कामगार वर्गाक सोंपोवंक सोदता, आनी कामगार वर्गाचे थोडेशे रक्षण आहा तेय काबार करूंक सोदता। मडगांवां मे डेच्या निमतान लोकांच्या घरांनी काम करपी वावराड्यांची मिटींग जाली। तांच्यो कितल्या वर्सांच्योच मागण्यो आसात।
एक डोमेस्टीक वर्कर्स युनियन म्हणून स्टार्ट केला. ताजे तर्फेन सुद्दां सरकारा कडेन मागणी केली. पोरूं एक रॅली जाली पूण आजून पासून हे बायलां कामगाराचे आजून पासून मागण्यो पुरी जावना. आनी आयज आमी मागता की जो ILO इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनान रेझोल्युशन पास केल्ले की डोमेस्टीक वर्क इज वर्क, कित्याक ताका काम म्हणून रेकग्नायज करिना. सो हर एक देशांनी ह्या घरेलू कामगाराचें काम हाका काम म्हणून मान्यता दिवपाक जाय. आनी जे कामगारांक जे हक्क मेळटा जशे मिनिमम वेजीस, तांकां सोशल सेक्युरिटी, वेलफेअर स्किम्स, इन्शुरन्स, हे जे सगळे जे बाकीचे कामगार कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांक मेळटा ते घरेलू कामगारांकूय मेळपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगांवां कोल हँडलिंगाक जाल्ले विरोधाचेर गोवा फॉरवर्डान घेतले ती भुमिका पळोवन विरोधकांक अजाप. पोल्युशन जाता म्हूण सगळेंच बंद करपाक गेले जाल्यार गोंयकारांक भायर वचचें पडटलें म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत उलयल्लो. गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्यो गजाली करतल्यांक ही भाशा सोबना. हो स्टेटमेंट विजयाक विचारून केला काय म्हूण कॅनो एसोसिएशनाचे नुस्तेमारांचो प्रस्न. See, the expansion is opposed because of the handling of coal. I don't think there is any other issue pertaining to the expansion per se. Because आमी जर सगळ्या गजाली जर अपोज करत रावले जर जायत न्ही जाल्यार मागीर देर नथींग इज गोइंग टू हॅपन इन गोवा. मागीर सगळे गोंयकारांनी पासपोर्ट करपाचे आनी भायर वचपाचें. देर वील बी नो अदर सोल्युशन फॉर गोवन्स टू सस्टेन इन गोवा, लिव इन गोवा. वॉट आर द मिन्स आमकां आमच्या दैनंदीन गरज भागोवपाक, आमकां जेवपाक खावपाक आमकां कितें तरी पोटाचें कितें तरी जाय न्ही. सो फॉर एनीथींग पोल्युशन जाता म्हणल्यार हें बंद केलें, दुसरें जाता म्हणून बंद केलें, हें अशें चलपाना. पोल्युशन जाता ताजेर आमी सोल्युशन काडपाक जाय. प्रशांत नायकाच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर 24 वरां भितर मुरगांवच्या नुस्तेमारांनी रिएक्शन दिलें. प्रशांताचें वक्तव्य ओल्ड क्रॉस फिशींग कॅनो ऑनर्स असोसिएशनाक मानवल्लें ना. जे पळय काल कोणें स्टेटमेंट केला आमचो बाब प्रशांत नायक गोवा फॉरवर्डाचो, तेणें स्टेटमेंट केला की कोल हूंय तेका जावो गोंयान. हांव तेका सांगोंक सोदतां होच कोला खातीर तेंचो गोवा फॉरवर्डाचो लिडर विजय सरदेसाय जेन्ना MLA आसलो तेन्ना एसेंब्लीन तेणेंच एक पॉयंट रेज केलोलो कोलाक लागून की कोल नाका म्हूण. कुस्तोद म्हणटा कोल जाय जाल्यार कर्नाटकाच्या पोर्टाचेर व्हरात. काल जो पळय तेणें स्टेटमेंट दिला तो तेणें जाता तितले बेगीन फाटीं घेवचो. कित्याक हो कोल जो पळय आसा तेजें 26 तारखेर ह्या म्हयन्याचें हियरींग आहलें, पब्लीक हियरींग. हे हियरिंगाक हे आमचो गोवा फॉरवर्डाचो चेअरमॅन तेणें येवन उलोवचें आसलें टिलक ग्रावंडाचेर की आपल्याक कोल जाव म्हूण. आयज हे बारीक बारीक स्टेटमेंट काडटाय आनी गोंयच्या लोकांक आबूज करून उडयताय. असले प्लीज तुमी स्टेटमेंट काडनाकाय. तेका म्हाका दिसता तेच्या घरान कोल येयना देखून तेणें असली स्टेटमेंट काडला. तेका हांव सोड्यार एक रूम दितां. तेजी बायल भुरगीं फॅमिली माय आहा जाल्यार तेणें येवन हिंगासर रावन चोवचें हो कोलाचो इफेक्ट कित तो आनी मागीर असली स्टेटमेंट काडचो. आनीक तो म्हणटा जोरी तर ही लायट आमकां कर्नाटकान सावन मेवता, ही लायट आमी फुकट घेयनाय कर्नाटका कडेन. ही लायटीचें आमी बील फारीक कोत्ताय. आनीक तेणें म्हणलां हो कोल जात जाल्यार कंटेनरान घालून हाडचो म्हूण. हांव तेका सांगोंक वतना हो जो गोवा फॉरवर्डाचो कोणें स्टेटमेंट केला तेका सांगोंक सोदतां कर्नाटकान मेंगलोर, कारवार पोर्ट हाय, बेलगिरी 3 पोर्ट हाय. जात जाल्यार हें व्हरोन थिंगा घालचें आमकां न्हू. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेव एक ब्रेक.